पावसाच्या हजेरीत सुवासिनींनी राज्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वडा उमेदीन पारंपरिक पद्धतीन वडा पुनव मनयली। राज्यातल्या साबार वाठारांनी वडाची पूजा करपाक आयज बायलांनी गर्दी केली। वडा पुनव म्हणून जन्मोजन्मी होच घोव मेळू आणि घोवाच्या लांब आयुष्याचे मागणे केले। वडाच्या झाडाची पूजा करपाची परंपरा पुर्विल्ल्या काळासावन चलत आयल्या। तशेंच पुराण कथा प्रमाण हो दीस सत्यवान आणि सावित्री हांच्या जिवितांतल्या एका घडणुके भोंवतणी गुंथिल्लो आसता। सावित्रीन यमाक आपले पातिव्रत्या वरवीं सत्यवानाक जिवीत परत दिवपाक लायलो अशी एक आख्यायिका ह्या उत्सवा विशीं सांगतात। हिंदू धर्माच्यो चालीरीती, परंपरा, उत्सव सैमाचे संस्कृती कडेन जोडिल्ल्यो आसात। सैम राखात, सैम तुमकां राखतलो असो ताचो हेत आसूं येत। आयज वडा पुनवे निमतान राज्यातल्या वेगवेगळ्या सुवासिनी बायलांनी वडाच्या झाडाक वा वडाच्या खानयेक 7 फेरे धागे बांदून थंय हजर आशिल्ल्या बायलांक सौभाग्याचे वायन दिले आणि आदरान व्हड आशिल्ल्या सुवासिनीच्या पांया पडून आशीर्वाद घेतलो।